जीएसटी स्टार हॉटेलांक एक्चुअल रूम टॅरिफाची सूट दिल्ल्यान गोयच्या हॉटेल उद्देगाक तातले तातूंत थाकाय। हॉटेलांक आता एक्चुअल रूम टॅरिफांचेर जीएसटी भरचो पडटलो। डिक्लेअर्ड टॅरिफाचेर न्ही। ऑफ सिजनात हे हॉटेल्स आनी टुरिस्टांचेय बऱ्याक। गोयचे टीटीएजी आनी जीसीसीआयचो जीएसटी कावन्सिलाच्या ह्या निर्णयाक येवकार स्टार हॉटेलाचे बिल आता मातशें देंवतलें। एक टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो अभी तक 28% लगता था, अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ होटल का 7,500 रुपए से अधिक हो, अब डिक्लेयर्ड टैरिफ के बदले जो एक्चुअल बिल है, अगर उसमें रूम रेट 7,500 से ज्यादा हो तो 28% लगेगा। बाकी पे जो पहले स्लैब्स थे 18% वगैरह उस पे रहेगा। गोयच्या हॉटेल उद्देगान ह्या निर्णयाक येवकार दिला। गोंयांतले जी आमची हॉटेलां आसा ती बाकीच्या हॉटेलां भशेन ताका डायनॅमीक प्रायसींग फॉलो करता। म्हणजे असो नुसता की प्रत्येक जो रूम आसता ताका एकाच तरेचो रेट लायता। एकदां सुरवातीक रेट हो 7,500च्या कमी आसता आनी मागीर जसो जसो वेळ जायत वता तसो तसो रेट हो वाडत वता। त्यामुळे सुरवातीक जेन्ना हॉटेलाक 6,000क समजो एक रूम दिल्लो आसा ताका फुडें मागीर कितें ताका रेट लायतलो ह्या प्रमाणे ताकाय मागीर तो 7,500चो रेट धरून 28% लावप हातूंत खूब लोकांक त्रास जाताले। आनी कालचो जो पळय निर्णय घेतलेलो आसा सरकारान तो तातूंत खुबशे गोंयच्या हॉटेलांक बरें जातलें की जे पळय जे रेट लायता तो आतां ती जितली पळय अमावंट ते गव्हर्मेंट लोकांक चार्ज करतले ताजेर तो रेट अवलंबून आसतलो। तर आतां गव्हर्मेंटान क्लॅरिफाय केलां अशें की सुरवातीक जर हांवें 6,000क विकलो, हांवें 18% ताका टॅक्स चार्ज केलो, कांय प्रॉब्लेम ना, तो बरोबर आसा। जेन्ना हांव 7,500चेर विकतलो तेन्ना 28% चार्ज करतलो। सो त्या दृश्टीन म्हाका खूब सोंपेपणां जाता की म्हाका खबर आसता की प्रत्येक मनशा कडेन हांव कितलो रूमाचेर रेंट घेता। 7,500च्या वयर घेता ताका 28% लायतलो, 7,500च्या सकयल घेतलो तेन्ना ताका 18% लायतलो। ही आतां क्लॅरिफिकेशन गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा। 50 वयर वस्तू आनी सेवांचे जीएसटी दर कावन्सिलान देंवयले। जीएसटी कावन्सिलाचे 28वे बसकेत सॅनिटरी नॅपकिन्सांचेर 0 जीएसटीचोय निर्णय जाला। ते शिवाय फ्रीज, 27 इंचा मेरेनचे टीव्ही, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, वॉटर कूलर, वॉटर हीटर, चामड्याची जोती तशेंच चामड्याचे सामान जीएसटीन देंवयल्यान सवाय जातले। इसी के साथ साथ जो फुटवेयर आइटम्स हैं जिसमें पहले 5% लगता था 500 रुपए के जूते चप्पल पे, वो बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया है। तो जो पहले 18% होता था 1,000 रुपए तक, 500 और 1,000 के बीच, उसको भी 5% में लाया गया है। रेफ्रिजरेटर, छोटे टेलीविजन 25 इंच तक, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं ग्लेजियर पुटी, ग्राफ्टिंग पुटी, रेजिन सीमेंट्स, मैंने रेफ्रिजरेटर्स और अदर रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, लेदर इंडस्ट्री का रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, आइसक्रीम फ्रीजर, ये जो एक मध्यम वर्ग को बहुत बड़े रूप में इंपैक्ट करते हैं, तो इन सब के रेट 28% से 18% किए गए हैं। धंद्यात 5 कोटी मेरेन अर्थीक उलाढाल आशिल्ल्यांक आता 3 म्हयन्यांनी क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फायल केल्यार पुरो। दर म्हयन्याक फायल करपाची गरज ना। टॅक्स मात दर म्हयन्याक भरचो पडटलो। जवळजवळ 90 ते 95% व्यापाऱ्यांक ही थाकाय। 5 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, उनका टैक्स पेमेंट तो मंथली होगा लेकिन रिटर्न क्वार्टरली होगा। 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर हर महीने वो अपना टैक्स जमा करेंगे। उसके प्रोसेस को जीएसटी के अधिकारी तय कर लेंगे कि हर महीने किस हिसाब से उन्हें भरना होगा। सिर्फ एक चालान के ऊपर भरेंगे, लेकिन रिटर्न 3 महीने में एक बार देना पड़ेगा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीचे पयशे सरकारान थेट हॉस्पिटलांक दिवपाक सुरू करीत सावन गोंय सरकाराचे वर्साचो हिशोब केल्यार 20-25 कोटी तरी साल्वार। मध्यस्थ इन्शुरन्स कंपनी कडेन काडिल्ल्यान प्रिमियमाचो पयसो साल्वार। जुनातूच 2,488 दुयेंतींनी हे स्किमीचो आदार घेतलो। सरकारान हॉस्पिटलाक 8.5 कोटी फारीक केल्यात। इन्शुरन्स प्रिमियम धरल्यार हो आंकडो 10 कोटीक तेंकपाचो। खंयच्याच इन्शुरन्स कंपनी कडेन संबंध दवरिनासतना गोंय सरकारान स्वताचे ताकीचेर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण चालीक लायल्या। सरकार आपुणच खाजगी आनी भौशीक हॉस्पिटलांक पयसो फारीक करता।
जून महिन्याचे पळयल्यार सरकार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक 5,84,00,000 दितले, जाल्यार सरकारी हॉस्पिटलांक 2,76,00,000, एकूण 8,60,00,000. आदी सरकार इन्शुरन्स कंपनीक दर पेशंटा फाटल्यान 3,500 प्रिमियम दितालो. तो पैसो वाचलो. जुनात 2,488 दुयेंतींनी हे येवजणेचो आदार घेतला. इन्शुरन्स कंपनींचो प्रिमियम धरल्यार 8.5 कोटींचो आंकडो 10 कोटींक तेंकपाचो. हॉस्पिटलांक पेमेंट करता अंडर ट्रस्ट मोड, म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी आतां भितर कोण ना, इज डायरेक्टली बाय गोवा गव्हर्मेंट. तर ह्या येवजणेचें आतां पर्यंत सद्या आमी प्रिमियम फारीक करताले पयलीं 3,300 रुपया. ह्या जुनांतल्यान आमी प्रिमियम फारीक करिना. सद्या जुनान आमी जून ते आतां पर्यंत जवळ जवळ प्रायव्हेट हॉस्पिटलांकूच फारीक केल्यार ते 5,84,00,000 आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जवळ जवळ 2,70,00,000. की ह्या जून म्हयन्याक सबंद लोकांनी 2,488 लोकांनी ह्या येवजणेंतलो फायदो घेतलो. म्हणजे पेशंट्स प्रोसिजर्स केले. ग्रीवन्स आमचे जवळ जवळ हार्डली 1 किंवा 2 अशी आयली. ग्रीवन्स कमी आनी हॉस्पिटलाचें कॉपरेशन इतलें की सगळ्या लोकांक इमिजिएटली ह्या येवजणेन ट्रिटमेंट दिता. त्या मनान जर सारकें अजून करूंक पावलें ना, आमी करतले आतां, पूण जवळ जवळ 2 कोटी जवळ जवळ आमकां म्हयन्याक सेव जातले. 5 कोटी फक्त प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक आमी दितले. म्हणजे एका म्हयन्याचे जवळ जवळ 3.5 ते 4 कोटी आमी पेमेंट करतले. 3.5 ते 4 कोटी पर मंथ वतले. अशें वताले आमचे जवळ जवळ 7 ते 8 कोटी. गव्हर्मेंटच्या हॉस्पिटलां धरलीं जर काडलीं जर कुशीक, जाल्यार आमचो आउटगो जो आसा तो जवळ जवळ 3 ते 4 कोटी. प्रधानमंत्र्याची हेल्थ इन्शुरन्स येवजण आणि त्याच बरोबर DDSSY चलोवंक सरकार DDSSYचो एक वेगळो विभाग करूंक सोदता. ही आतां जून म्हयन्याच्यान सुरू करता तेन्ना सेमान एक सेल करपाची येवजण, DDSSY सेल म्हणून. तातूंत ती येवजण जी प्रायम मिनिस्टरची येवजण आसा ती हातूंतल्यान चलतली, जी ऑगस्टान लॉन्च जातली, ती सायमल्टेनियसली चलतली आनी ही चलतली. ते मागीर ह्या येवजणीक डायरेक्ट सेल करून मेडिकल डॉक्टर्स आमी आनी हांव पर्सनली ही सबंद स्कीम कॉर्डिनेट करता DDSSY. म्हणजे ग्रीवन्सीस जितलो कमी जाता तितल्यो बऱ्यो आनी लोक पेशंट स्वता डायरेक्ट हांगा एप्रोच जाता आनी तांची डिफिकल्टी एक्सप्लेन करता. इन्शुरन्स कंपन्यांनी कोटेशन वाडोवन घाल्ल्यान सरकारान अजून मेरेन तरी खंयच्याच कंपन्याची सर्व्हिस घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.